रिचा भाव भयणीनो, आमचे भाशेन थोड्योश्यो म्हणण्यो आसात. तातूंतली एक, कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठा बशी. आयकल्या तुमी? कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठा बशी. ही बीन एक म्हणणी आहा. माय पाय करता पाप, भुरगीं दिता जाप. आयकल्या न्हू ही? माय पाय कोत्ता पाप, भुरगीं दिता जाप. आयज इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकलां, पुर्वजांनी तोरण्यो दाखो केल्यो आनी भुरग्यांचे दांत शिणशिणले. आनी आतां तावन सर्वेस्पर देव म्हणटा इजेकिएल प्रवाद्या वरवीं अशें घडचें ना. पुर्वजांनी जरी तर त्यो तोरण्यो दाखो केल्यात जाल्यार तांचेच दांत शिणशिणटले. आवय बापायन जरी तर पाप केला जाल्यार त्या पापाची जाप आवय बापायनूच दिवची पडटली. ज्या कोणें म्हशी पोसल्यात तेच उठा बशी काडटले. असलो संदेश भाव भयणीनो आयज आमकां ह्या वाचपान मेळटा आसतना खेरीत भाशेन भुरग्यांचेर आयज आमी आमची नदर घालूंक आनी समजूंक आमकां आपयता. भुरग्यांचेर नदर फकत आमी तांकां दिवपाक म्हण न्हय, पूण तांचे कडले घेवपाकूय. आनी घेवप कितें? तांचे लागीं देख घेवपाक जाय. आमी व्हडल्यांनी वाडल्यांत तांणी, कित्याक आमी आतां जून जाल्या, आमी वाडल्या, आमी संवसार पळयला, आमकां अणभव आसा, एक्सपिरियन्स आसा. आनी ह्या सगल्यांत आमी जायते पावटी जाणें आमकां पोसल्यांत, जाणें आमकां वयर काडल्यात तांकां विसरलेलीं आसा. आमी आतां आमच्याच बोड्याचेर आसात अशें आमकां जायते पावटी दिसता. देखून भुरग्यां कडल्यान शिकपाक जाय. ह्या पासत आमकां म्हणलां तुमी भुरग्यां भाशेन जाल्या बगर सर्गीच्या राज्यान भितर सरचींच ना. आयच्या पयल्या वाचपांतूय आमकां हेंच करूंक आपयलां, नवें काळीज आनी नवें मन घेयात. नवें काळीज आनी नवें मन आमकां केन्ना मेळटा? जेन्ना आमी जल्मता तेन्ना आमकां हें नवें काळीज आनी नवें मन मेळ्ळां. मागीर वाडटा 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 आमचें काळीज पोन्नें जाता, आमचें मनूय पोन्नें जाता, आमी अणभवान गिरेस्त जाता. जाल्यार भुरग्यां भाशेन नवें काळीज आनी नवें मन घेतल्या बगर आमच्यान सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक जायना. म्हणजे जे आमच्या अणभवान आमी वायट वस्तू घेतलेल्यो आसात त्यो आमी काडून उडयल्या बगर आमच्यान सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक जायना. ह्या सगळ्या वायट वस्तू विशीं आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां. कशे भाशेन हो धर्मवंत मनीस, जो कोण देवाशी येता तो सगळे तरेचें आपलें वायट जिवीत आसा तें सोडून दिता. देखून हो उलो परतून यो देवाशी. म्हणजे तुज्या अणभवान तुजें वायट करीत 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 मुखार गेलाय आनी देवा कडलो पयस गेलाय. नवें काळीज नवें मन घेवन हें सगळें सोड. खंयी पावूं तूं, तुमकडे पयस पावला, परवा ना, परतून गुंडोन यो, यू टर्न मार. उगडे तूं लागींच आसा पयस वचपाक. जेन्ना तुका कळ्ळां की तूं पयस वेता देवा कडलो, वायट वाटेन वेता, घुंव पळय परतून टर्न मार आनी परतून तुज्या देवाशी यो. हो उलो आयच्या पयल्या वाचपान इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. भुरग्यां विशीं आनी वाडलेल्या विशीं सांगलेलें आसा. कोणूय जरी तर आतां भुरगो पासून वायट दशेन वेता जाल्यार ताची जाप ताणें दिवची पडटली. वाडलेलो आसा आनी हेच वाटेन वसत आसा आनी आजून वेता जाल्यार मरण रावता मुखार. कोणाचेंच मरण म्हाका बरें दिसना अशें देवान म्हणलां. हांव तुमकां मारून उडोवंक सोदिना, पूण जरी तर तुमी हें नवें काळीज नवें मन घेनात जाल्यार मरण तुमकां रावता. त्या उपरांत तो मागीर चॉयस वेंचून काडप, तुका मरण जाय काय जिवीत जाय. जाल्यार मरणाक पावयता त्यो वस्तू आमी सगल्यो जाणा. हे सगळे तरेचें वायट जें आसा, पातक आसा, तें आमकां वायटाक पावयता. वायटाचो सांगात आमी जेन्ना दिता तेन्ना आमी मरणाक पावता. जें कितें मरण आमकां हाडटा ताका आमी परवा करिनासतना ओगीच रावता, ताचे विशीं आमी कांय करिना. म्हाका कित्याक पडलां अशें म्हणटा जाल्यार आमकां मरण रावता. ह्यो सगल्यो वस्तू भाव भयणीनो सगल्यो जरी तर आमी इस्कुटावंक गेली जाल्यार सेर्मा व्हडलो जातलो. समजून घेवया, हें सगळें जें कितें वायट आसा आमकां मरणाक पावयता ताचे कडलीं घुंवडोन आमी परतून देवाशी येवपाक जाय. आनी देखूनच ह्या ल्हान भुरग्यां भाशेन आमी जावपाक जाय. हें आमी भुरग्यां कडलें शिकता.
जाल्यार भुरग्यांक आमी कितें दिता? भुरग्यांक दिवपा सारकें आमचे लागीं जाय तें आसा, पूण व्हडांतलें व्हड म्हणटा तें तांकां आकारणी, फॉर्मेशन. आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता आसतना आमी जायत्यो वस्तू शिकोवंक जाता, जाल्यार पयली आनी भोव म्हत्वाची वस्त भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात, भुरग्यांक देवाशी येवंक दियात, देवीक वस्तू शिकयात तांकां. आयज आमी आवय बापूय वाडलेलीं आसात तीं, जावं याज्ञीक वो टिचरी, आनी जांच्या हातान जुट्टी आसा भुरग्यांची वो जबाबदारी आसा, कशे भाशेन करता हांव आमच्या भुरग्यांक? पूत मिसाक येवंक नांगे काल, आयकोना फादर, कितें म्हूण फोर्स करपाचो? आय डोंट वॉन्ट टू फोर्स हिम. आवय बापूय जायतीं जाणां म्हणटा आमच्या भुरग्यांक आमी फोर्स करपाक सोदिना. भुरगीं पासून परतून विचारता, मामा वाय आर यू फोर्सिंग मी? आय वील कम वेन आय फील लायक. जेजूशी येवप, देवाशी येवप इज नॉट वेन आय फील लायक. आनी हें शिकोवप आवय बापायचो कायदो. आनी जेन्ना आवय बापूय हें भुरग्यांक शिकयता, इट इज नॉट फोर्सिंग, इट इज फॉर्मिंग. फोर्स करप आनी फॉर्म करप ह्यो दोन वस्तू. आनी आवय बापायनी आयज हें समजून घेवपाक जाय. फ्रिडम, भुरग्यांक फ्रिडम दिवपाक जाय वय, पूण कसलें फ्रिडम? फ्रिडम विदाउट फॉर्मेशन इज डेंजरस. आनी जरी तर आवय बापूय फकत फ्रिडम दिवपाक सोदता आपल्या भुरग्यांक, आनी फॉर्मेशन, आकारणी जी आसा ती विसरल्यान, जाल्यार ही आवय बापूय बेजबाबदार जातात. आनी तसल्यांक इजेकेल प्रवाद्यान जें कितें म्हणलां, इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकलां, ते दोशेर पावतलीं. पूण जीं कोण आपली जबाबदारी घेतात ती आपल्या भुरग्यांची आकारणी करपाक, त्या वेळार त्यो वस्तू करपाक जाय त्यो तांकां शिकयता. हेर दुसऱ्यो वस्तू आमी करता आनी भुरगीं ह्यो दुसऱ्यो वस्तू आसात त्यो आवय बापाय कडलीं घेतात. जेवण जाय, न्हेसप जाय, शिकप जाय, आवय बापूय दिता. थंयसर कित्याक फ्रिडम दिवंक ना भुरग्यांक? तुका जाय तें जेव, तूं जाय तें हाड, जाय तें न्हेस, तुज्या कश्टांचे तुका जाय तें एड्युकेशन घे, आवय बापूय कित्याक दिता? आनी ज्यो बऱ्यो वस्तू आसात थंयसर भुरग्यांक फ्रिडम. हातूंतल्यान घडये जायते फावटी आमी आवय बापूय आनी वाडलेलीं आसा तीं आमचे जबाबदारी कडलीं धांवता. वी आर एस्केपिजम आमचें आवय बापायचें, वडिलांचें. जरी तर हें भुरग्यांक आमी दाखयना, जाल्यार भोव करून तांकां जेजूशी आमी हाडना, जाल्यार आमी आवय बापूय, क्रिस्ती आवय बापूय, क्रिस्ती फुडारी, क्रिस्ती वडील बेजबाबदार जातात. तर ही बेजबाबदारी पयस करून भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात, सर्गीचें राज असल्यांचेंच. जाल्यार ह्या भुरग्यांक आमी देवाशी पावोवंक आमकां जण एकल्याक उजवाड मागुया. आनी हें जरी तर आमी सारकीं समजून घेतलीं जाल्यार आमकां नवें काळीज, नवें मन जाय, जें इजेकेल प्रवाद्यान आमकां आयज सांगलां. आनी हें नवें काळीज आनी नवें मन घेतलें हांव जाल्यार हो संवसार जें कितें आमकां दाखयता तें मातशें बंद करपाक जाय इल्लेंशें. तो बूक थोडोसो वगत बंद करपाक जाय, ती आमची टीव्ही थोडो वगत बंद करपाक जाय, ती आमचे मोबायल मॅसेजीस ज्यो येतात येयत रावतात, फॉवर्ड पे फॉवर्ड, त्यो थोडो वगत बंद करपाक जाय. आनी पवित्र पुस्तक इल्लेंशें उगडपाक जाय. आनी पवित्र पुस्तक उगडून देवाचें उतर आयकून जें कितें आमच्या जिवितान वायट जाल्लें आसा, आमी वायट दोशीर पावलेलीं आसात, यू टर्न मार, यो कुमसाराक, कुमसार जाव, मानून घे चूक. आनी चूक मानून घेवन जेन्ना आमी ताचें बोगसणें मागता तेन्ना आमी एके भाशेन देवाक म्हणटा, आयज आमी जाबाबान म्हणलां, निर्मळ काळीज रचून घाल तूं अड्ड्यान म्हज्या. हिंगा मॅजीक ना, बेश्टेंच ऑटोमॅटीक काळीज दुसरें जावचें ना. पूण हे सगळे उपाय जे आमकां दिल्ले आसात, जावं कुमसाराचो साक्रमेंत, मिसाचो साक्रमेंत, पवित्र पुस्तक वाचून ताचेर नियाळ करप, तें आमच्या जिवितान घालप, ह्यो सगळ्यो वस्तू करून आमचें काळीज आपले आपूण निर्मळ जातलें, आपले आपूण नवें जातलें. आनी कितलींय पयस आमी पावलेलीं आसा जाल्यार देव आमकां आपले वेगेन घेतलोच. तरी आमी देवाशी धांवून येवंक ही पवित्र मिसाची भेट आनीक एक फावटी आमकां एक व्हड देणें, एक व्हडांतली व्हड मिलाग्र. आतां हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलता, जेजू आपणाकूच आमकां दिता. आमी ल्हान भुरग्यां भाशेन जावंक आनी ल्हान भुरग्यांक आमी फावो ती आकारणी दिवन तांकां जेजूशी हाडूंक, संवसारा कडलीं तांकां परतून ओडून हाडूंक आनी देवाशी तांकां पावोवंक ही कृपा आमकां दी म्हूण हे भेटेन मागुया.